प्री मॉन्सून वर्काची आमची तयारी बरे प्रमाणान जाल्या. एक जवळ एंड ऑफ द मंथ म्हळ्यार सगळे 30वी वॉर्ड आमचे क्लियर जातले. सो मेजर सेंट्रल पणजी जो भाग आसा, 18 जून रोड आसत, AB रोड आसत किंवा मेन सेंट्रल पणजी तो ऑलरेडी एकदां जाला, पूण आतां फाल्यां परवाच्यान सेकंड रावंडूय कंप्लीट जातलो. ज्यो मेजर ड्रेन्स आसा, ज्यो उदक भायर व्हरता त्योय ऑलरेडी क्लीन करपाक स्टार्ट केला. तशेंच मिरामार सर्कल टू टायम्स ऑफ इंडियाचे फुडें सुद्दां मेजर ती ड्रेन आशिल्ली जे शेलामारी एरियेन उदक भरताले ते आमी थोडे डायवर्ट करपाक ट्राय केला. फूल डिसिल्टिंग फूल केला. सो अशें हे वर्सा शेलामारीन उदक कमी भरपाचे चान्सीस आसा. म्हणजे आमी बरे प्रमाणान एक प्रयोग केला आनी कमी खर्चान बरें इफेक्टीव अशें सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न केला. तशें रायबंद्रा आसत, मागीर वॉर्ड नंबर 1 ते आपलो सबंद करंजाले भाग आसत थंय सगळे डिसिल्टिंग क्लियर जाला. थोडे भाग आसा ते मागीर आमी मदीं करतले. मातशी लेबरूय थोडो शॉर्टेज आसा, तरी ते आसले जाल्यार मेजर आमी क्लियर करपाचो प्रयत्न केला. 3 जून रोड आसत ताजे मेजर जे रस्ते मदले जे ट्रेन्स आसा किंवा आत्माराम बोरकर रोडाचेर आसत ते क्लीन करतले. सो डायरेक्ट मेन नाल्यान ते उदक डायवर्ट जातले. चेर जसो पॅटर्न फॉलो केल्लो लास्ट 2 वर्सां तसोच आतां केला. म्हणजे मेजर हांव जे आतां पॉयंट सांगले 17-18 आसा ते एकदां केले आतां परत करता. आनी ज्यो एक 3-4 मेजर ड्रेन्स आसा ज्यो मेन ड्रेनीक कनेक्ट जाता त्योय आमी क्लियर केल्या. सो आमी एक्सपेक्ट करता की फाटल्या वर्सा भशेन हे वर्सा फ्लडींग मिनिमम जातलें.